आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटातले पयलींच्या जुन्या कागदपत्रांचे डिजिटायझेशन करपाच्या कामाक चड प्राधान्य दितले अशें मंत्री विजय सरदेसाय उलयला। मंत्री विजय सरदेसाय उजो पालोवपी दळ आनी सुरक्षा कर्मचाऱ्यां वांगडा पणजेच्या संग्रह विभागाक भेट दिली। इमारतीच्या सुरक्षते बाबतीत पळोवणी करून गोंयची आर्कायव्ह सांबाळप हे मुखेल उद्देश आसतले अशें तो मुखार उलयला। पणजेच्यान RDX खातीर चीफ रिपोर्टर कॅन्झल रॉड्रिगीस। Goa has the distinction of having the oldest archives in Asia. आणि ह्या जाग्यार ती आसा। आमचे जे स्टॅक्स आहात तेचे वन ऑफ द ओल्डस्ट आणि देरफॉर प्राइसलेस। तो एक इशू असो आहा की हो आर्काइव्स सेफ आसा काय कितें when it comes to fire, when it comes to damping, हे आर्काइव्स सेफ उरपाक सेफ म्हळ्यार फायर सेफ्टीची हाजेर एक कंप्लीट ऑडिट जावपाची गरज आहा। आर्काइव्स प्रोटेक्ट करप हें म्हाका दिसता सरकाराचें पयलें कर्तव्य जावन पडटा। एज अ मिनिस्टर इट विल बी माय प्रायोरिटी टू हॅव अ न्यू हाऊस फॉर आर्काइव्स which will resemble a Goan archive, but will be a modern archive that can be interactive, can be used to create interest among children, amongst people, because we are having the Asia's oldest archives, and this is our wealth. So आज हांगा येवचे पयलीं I have had discussion with Mrs. Medera and even Chief Secretary in my chamber. One is whether archives here is the right place. हो एक इशू। दुसरो की आमी जर एक मॉडर्न आर्काइवाचें एक न्यू हाऊस ऑफ आर्काइव्स वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट इट, देन हांगा आहा ते खंय व्हरतले। चीफ सेक्रेटरीचें ओपिनियन अशें आहलें की इतले पोन्ने आर्काइव्स should not be shifted to another destination and then a third one. It should be here and maybe to a new place. नवे आर्काइव्स जर करतलो जाल्यार नवो जागो जाय, तो सुरवात करून तो बांदून मागीर ते हांगाच्यान शिफ्ट करप ताजे पयलीं आमच्यान करूंक जायना। एट द मोमेंट वी आर इन 3 डिफरंट लोकेशन्स। एक तांचे सांतिनेजूय आहा, एक आल्तिनेचेरूय आहा, बट नवो जागो जाय, नवो जागो बेगींतल्या बेगीन फायनलायज करपाक जाय आनी नवे जाग्यार बांदता ती वस्त बरी आसपाक जाय आनी ती 2 वर्सांत बांदून तयार दिसता। फुडल्या 2 वर्सांत एक नवे आर्काइव्स आमी बांदप। आय एम टेकिंग दीस डिपार्टमेंट सिरियसली। आय बिलीव की आमचें गोंयकारपण म्हणटा तो एक व्हडलो भाग म्हणटा तो आमची हेरिटेज आनी आमचे प्रायसलेस हेरिटेज, स्पेशली द आर्काइव्स।